आशिल्लो आसा एक मुद्दो घेवन की आमची जे पळय हांगा मडगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचें गार्डन आसा त्या गार्डनाच्या प्रिमायसिसाक एक 2 स्टोरी बिल्डींग म्युनिसिपालिटीन प्रोपोज केल्या आनी GSIDCक ती एग्जिक्यूट करपाक लायल्या. तर ही 2 स्टोरी बिल्डींग कोणाक जाय, कित्या खातीर जाय, थंय एक रेस्टॉरंट काय कॅफेटेरिया हेंय बी प्रोपोज केलां. तर आनी दीस इज ऑल इन द नेम ऑफ ब्युटिफिकेशन ऑफ द मडगांव म्युनिसिपल गार्डन. आतां ही मडगांव म्युनिसिपल गार्डन ही पब्लीक प्रॉपर्टी आनी त्या खातीर खंयच्याच मडगांवकारांक न विचारता ही गोश्ट पास जाल्ली आसा आनी हें प्रोपोज केल्ली आसा. तर ताजो एक निशेध करचो आनी सगळे मडगांवकारां भितर ताजी एक जागृती हाडची की हें अशें एक तरेचें नॉट इन अ ट्रान्सपरंट मॅनर हें एक गोश्ट पास केल्ली आसा आनी हें ताजी जागृती करपा खातीर चिराग नायक काल पासून हांगा उपोशणाक बसला. तर आमकां दिसता की ताणें आज ताजे बद्दल जागृती केली. आतां हें मुखार व्हरपाचें काम मडगांवकाराचें आनी त्या खातीर आमी सगळे मडगांवकारांनी म्युनिसिपालिटी कडेन डिमांड करपाक जाय की हाजेर बाबा आमकां सगळी ट्रान्सपरन्सी तुमी दाखयात, कितें जालें तें दाखयात आनी आमकां जाय काय नाका ही गोश्ट हें ब्युटिफिकेशन तें तुमी विचारात. तर हांव आज त्या खातीर चिराग नायकाक एक रिक्वेस्ट करता की तुमी हाजे बद्दल भरपूर अवेरनेस केल्ली आसा ह्या मुद्द्याचेर आनी आमी तुजे कडेन मागतात की तुमी तुजें हें उपोशण आज फाटल्यान घेवचें म्हणून. आमच्या म्हाऱ्यांत आज दोतोर फ्रांसीस कुलास आनी उदयबाब भेंब्रो हे आमचे 2 मडगांवचे प्रॉमिनंट सिटीजन्स, सिनियर सिटीजन्स त्या खातीर आयिल्ले आसात आनी तांचोय कितें उलो आसा तें आमी आयकून घेवया. आनी हांव उदयबाब भेंब्र्याक आनी दोतोर फ्रांसीस कुलासाक वेलकम करता आनीक तांचें कितें म्हणणें आसा तें तुमी आयकून घेवचें. I will speak in English. Yes. My Konkani is not very good. No, it's okay. So a few words only. I've come, despite my health limitations, to lend support to Chirag Naik because he's fighting for a good cause. I have no party affiliation, nor any political ambition. I have come as a concerned senior citizen of Margaon. I am very disturbed at the way things are developing. I was born here and lived my whole life in this place. It is very distressing that this garden, which was considered as the green lung of Margaon, is now being totally defaced. Step by step, blows are being driven into its whole district, and we fail to recognize things that they are present. There were times when we were young and we used to come almost every day to this place. We used to come with our friends, walk in these footpaths, sit in the benches inside, make more friends, listen to music, and then at about 8 p.m. or so, we used to return back home, refrescados, as we used to say in Portuguese. It was a place, for relaxation, for fun, healthy fun, I must say, joy and satisfaction. I am terribly pained to see the way things are going on. Today I am told, or at least I read in the papers, that they propose to construct a 2-story building within the garden. This is really atrocious. What is happening? This was once considered the green lung of Margaon, and today to be turned into a real forest, we just cannot face the truth. I hope it's not true, and it doesn't happen at all. My friends, I have not come here to trace the history of Margaon. I know it all because I am now almost 80 and I have followed everything, events
not only through books and archives, but with my own life and with my own dealing with friends. But today, I have not come out of sense of nostalgia. I want to express my distress that this place is being converted and authorities are doing something like this. So it's my cry, a cry of anguish. Please, I just wanted to make another point. And a plea also. I hear that this place is being conducted for many illegal activities. It is occupied by loiterers and vagrants, and even people who solicit. This is intolerable. What is more, these people then here, robberies, they break into houses, and these citizens of Margao live in fear. There is no police bandobast, I am told, in the night hours, so it's a free for all. The Margao citizens live in fear, so I request that more police bandobast should be there. Number two, I request my friend Chirag, please break too fast, because we are all with you, and we will continue to fight in many other ways. गणपत देतात देऊ किरण ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಉದಯ লাগিয়ে নাও उदय मत तसं भौमानीस उदयबाब तुमकां पांय पडटा आमची मदीं आसा भौमानीस दोतोर फ्रांसिस्कुलास दोतोर तुमकां पांय पडटा आनी सगळ्या मडगांवकारांचें हांव देव बरें करूं म्हणटा. लास्ट 3 दीस जाले फर्स्ट टायम एक हांवें हंगर स्ट्रायक केला, कित्याक एक मना काळजांतल्यान म्हाका दुखपा लागलें. 3 दीस पयलीं म्हाका कळ्ळें की एक 4 कोटीचो प्रकल्प हांगा येता आमच्या गार्डनान. हो सरकाराचो जागो जावं पूण हें गार्डन मडगांवकाराचें आनी आमी मडगांवकार असले हांगा 4 कोटीचे अडंबर हाडपा दिवचे ना. ताजे पयलीं हांवें भरपूर मुद्दे काडल्या आनी 2 दीस तुमकां आड्ड्यो मारून सांगला की गार्डनान कितें जाता, गार्डनाची परिस्थिती कितें ती सरकारान, मडगांवच्या आमदारान आनी कावन्सिलरांनी ह्या गार्डनाचेर दुर्लक्ष केल्लें आसा. कारंजी चलना, हेवटेन तर विचारनाका, मेंटेनन्स झिरो. आनी अशे मुद्दे आसा की हांगा चोर येवन बसतात, सोरो पिवून हांगा पाऱ्यार दीसभर न्हिदतात. ताजे फुडें भरपूर वायट गजाली हांगा जाता. ताजेर दुर्लक्ष करून आयचो सरकार एका वेगळे तरेन अळंग तरेन हो एक 2 स्टोरेड बिल्डींग हांगा बांदपाक सोदता. हें कोणाक खबर नाशिल्लें. सो म्हाका दिसलें एका वेगळे तरेन पीसफूल प्रोटेस्ट विथआउट पब्लीक अपील, कोणाक गॅदर हांगा करनासतना पीसफुली एक प्रोटेस्ट करचो. आनी म्हाका दिसता ती हांवें मॅसेज पावयल्या आनी हांवें हो म्हजो हंगर स्ट्रायक एक्सटेंड केलो. कित्याक CP चेअरपर्सनान काल प्रेस कॉन्फरन्स घेवन लोकांक मिसगायड केलें, ज्याचें क्लॅरिफिकेशन हांवें दिलें. आनी म्हजी आज ड्युटी मडगांवकारांक इनवॉल्व करून डे टू डे हांव याद करून दितलो की असले प्रकल्प हांगा शक्य जावचे ना. आनी वेगळे तरेन दोतोर हांगा मडगांव आमकां आतां सांबाळचें पडटलें. आनी सगळ्यांचें देव बरें करूं म्हणटा. हांगा मित्र मंडळी जमली, सगळे मडगांवकार म्हाका मेळपा आयले, तांचे देव बरें करूं. आनी स्पेशली श्रीराम भाऊ, आमचो वैभव आनी बाब एंड्रू जाणी म्हाका शक्ती दिली. सगळ्यांचें देव बरें करूं. आज भेटलो हांव आज काल हांवें हंगर स्ट्रायक म्हजो एक्सटेंड केलो, ओवरनायट हांगा रावलो, कित्याक म्हाका CPन लोकांक मिसगायड केल्या हाजेर क्लॅरिफिकेशन दिवपा जाय आशिल्लें. समज तो मिसगायड करता आनी हांवें सांगिल्ले प्रमाणे हांव 8 ते 6 करून हांगच्यान उठ्ठा जाल्यार ताजे गोड गोड शब्दांनी लोक एक वेगळे विचार करून
फुडें वतले आशिल्ले आनी हे सगळे विसरताले आशिल्ले कितें जालां तें. सो म्हाका लोकांक परत एकदां याद करून दिवपा जाय आशिल्ली की ना, ह्या गोड गोड शब्दांचे वचनाका 12 वरां गेली जाल्यार सगळे विसरले अशें जावचें ना. हांव तुमकां याद करून दितलो. आतां हाजे फुडें हांवें हो प्रोटेस्ट बंद करूं, हो पिसफूल प्रोटेस्ट लोकांक हांवें गॅदर करुना, कांय करुना, पूण म्हजो प्रोटेस्ट बंद जावचो ना. सोमारच्यान आमी लिगल एक्शन घेतलें आनी होच एक मुद्दो ना. आमी हायकोर्टान PIL घालून हे फुडें व्हरतले. हो प्रकल्प आमी कसोच करपा दिवचो ना, कित्याक हो म्हजो ऑप्शन न्ही. 100% मडगांवकार जाणा आनी प्रत्येकाक खबर आसा की हो प्रकल्प आमकां नाका आनी मडगांवकार फुडें सरतले हें करपा दिवचे ना. थोडे मडगांवकार म्हणटा कितें आसा जावं न्ही, ते कित्याक म्हणटा, कित्याक तांकां जाय म्हणून न्ही, फक्त एक आयडियोलॉजिकल एक डिफरन्स आसा म्हणून ते ह्या प्रकल्पाचेर एक पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दिता. ना जाल्यार 99% मडगांवकारांक हें नाका, तशें पयलें 100% मडगांवकारांक नाका. आनी सोमारच्यान होच एक मुद्दो न्ही, भरपूर मुद्दे आसा जे अळंग तरेन अशे तरेन GSIDCचे थ्रू आनी वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटा थ्रू हो जो पयसो अलॉट करून प्रकल्प काडपाचो अंग तरेन मडगांवकाराक सांगनासतना जो पळय एक सिस्टम तांणी जो पळय घेतला तो हांव प्रत्येकाच्या कानार घालतलो. आनी ना ते ना, इनफ इज इनफ म्हणून तुमकां देव बरें करूं. सिनियर लोक दोतोर बाब उदय बाब येवन आमकां तांकां गायडन्स केलें आनी त्या स्टेजीचेर आमी ही मुवमेंट मुखार व्हरतले. जो मेरेन हें काम हो जे रिजोल्युशन पास केलां तें स्क्रॅप करनात तो पर्यंत आमी कशेंच थांबपाचे नात. आनी थांबूनय उपकारना, ते प्रपोजल कोणें क्रिएट केलें ताजी म्हाका क्रायटेरिया डिटेल्स जाय. म्हाका कोणें क्रिएट केलें, हू इज द कल्प्रिट बिहायंड इट, दॅट ऑल्सो वी वॉन्ट टू नो. हू आर द ऑथॉरिटी बिहायंड इट, and for them it is punished. They should face the punishment because of this decision that सगळे लोक आमकां रस्त्यार हाडला हांगा. ताजो एकूच फायदो की आमी सगळे एकत्र आहा हें कळटलें. कळ्ळें तुमकां. परत एकदां हांव ताका उलोवन परबीता आनी सगळ्यांक सांगता आमी सगळे मडगांवकार इवन गोंयकार ह्या काजा खातीर आमी हांगा आसतले, चिरागा बरोबर आसतले आनी सगळे आमी बरोबर चल्ला. शेतां पुरयता, बिल्डींग बांदता, दोंगर कट करता, सगळी कट करता आनी आतां हें गार्डनूय कट करपा लागले. हें आमच्या भुरगेपणां गार्डन येवन हांगा टायम पास करपाक आशिल्लें. तें जर अशें बिल्डींग जर बांदलें जायत मागीर जावप कशें. तेन्ना सरकाराक सांगता हो जो पळय प्रोजेक्ट आहा तो कॅन्सल करचो आनी कॅन्सल जर करना जायत आमकां मडगांव बंद करची पडटलें. हें हांव जाहीर सभे माझ्यार सांगता. चिराग बाप फुलास आनी भयणीनो आनी भावानो, गोंय सरकार, गोंयांतल्यो म्युनिसिपालिटी आनी पंचायती हांची एक समजण जाल्या की बांदकाम करप म्हणजे विकास करप म्हूण, बिल्डींग बांदप म्हणजे विकास करप म्हूण. आतां हांव जाणा की बांदकामा फाटल्यान कमिशन आसता म्हणटकीर विकास कोणा एका मनशाचो जाता, तो विकास शाराचो जायना, विकास गांवाचो जायना आनी विकास गोंयचोय जायना. म्हणटकच विकासा खातीर बांदकामां करूंक जाय अशी जी समजणी आसा ती चुकीची पयली गजाल. आनी खंय बी हें बांदकाम हांगा गार्डनांतूच न्हय, खंय गरज नाशिल्लें बांदकाम करप, जशें पणजे पार्किंग बिल्डींग करून उडयल्या रिकामी, ते फुकट वगडायिल्लो पयसो गरज नासतना, विचार करनासतना. आनी गार्डना सारके सुवातेर आनी बिल्डींग उबारप म्हणटा तें म्हाका सुद्दां संवसारांत इतलें पिशेपण कोणें करूंक ना. संवसारांतूय पिशे आसात, घडये आमचे परसूय चड पिशे आसतले, पूण तांणी पसून कोणें गार्डनाक बिल्डींग बांदपाचें 2 स्टोरीड बिल्डींग वो 3 स्टोरीड बिल्डींग बांदपाचें थारायलां अशें म्हाका दिसना. कित्याक गार्डन म्हणटा तें बिल्डींग बांदपाचो जागो न्हय पयली गजाल. गार्डन हें फकत एन्जॉय करपाचें कोर्सू न्हय ही दुसरी गजाल. गार्डन हें शाराचें लंग, दोतोरान सांगलें त्या प्रमाणे ही लंग्स आमची आनी ती थोडी उरल्यान आसूंक जाय आशिल्ली तितली ना, हाजे परस चड आसूंक जाय आशिल्ली. शाराचें प्लॅनिंग सारकें आसत जाल्यार आनिकूय उक्ते जागे आसूंक जाय आशिल्ले आनी कसली गार्डनां आसूंक जाय आशिल्ली. पूण आसा तीय गार्डनाची वाट लावन उडोवप आनी थंय बिल्डिंगो बांदप हाजे सारकें पिशेपण फकत गोंयांतल्याच कांय गोंयकारांनी करपाचें. तुमचे मदीं कोणाक उगडास आसत जाल्यार म्हाका खबर ना, हें जें स्ट्रक्चर दिश्टी पडटा हांगा तेंय बी रेस्टॉरंट घालपा पासत बांदिल्लें.
फूड आसा हा कोणा गोंडकर बाबा न्ही सर हय गोंडकर बाबा हय त्याच्यान तेन्ना लोकांनी विरोध केलो की गार्डनांत रेस्टॉरंट कसलें काय म्हणून रेस्टॉरंट आसा कितली भायर आनी म्युन्सिपाल्टीक रेस्टॉरंट कित्याक लागता काय म्हणून आनी तो विरोध जाल्ल्यान जें बांदिल्लें तें उरलें पूण रेस्टॉरंट जावंक पावलें ना म्हणटा आतां तोच जर्म तोच किडो वयर सरलो काय दिसता तकलेंतलो की जें तेन्ना रेस्टॉरंट जावंक पावलें ना तें इल्लें वयर चडोवन आतां वयले मजल्याचेर व्हरपाचें कोणा पासून आनी गार्डन जर रेस्टॉरंटांनी भरून उडोवपाचें तर गार्डन जाय कित्याक मागीर आसा तें गार्डन सांबाळूंक जायना ही दशा पळयत जाल्यार आमकां लोकांक हांसूं येवपाचें एक वटेन तुमी म्हणटात गोंय हें पर्यटन केंद्र करया ट्युरिजम सेंटर करया आनी त्या खातीर लोकांक आपोवपाक रोड शो करतात फॉरेनाक वचून लोकांनी येवन कितें पळोवपाचें हांगा हें गार्डन पळोवपाचें हें जी हळशीक आसा ती पळोवपाची कितें पळोवपाची येवन म्हणजे कितेंय बरें करपाचे सुवातेर आसा ताची वाट लावन उडोवप हें सद्या सरकारी खाती आनी म्युन्सिपाल्टी आनी पंचायती हांचें काम जालां बारीक पळयात ह्या दिसांनी गांवांनी आंदोलनां जातात चळवळी जातात कित्याक जातात तर पंचायती कशा कश्यो वागतात लोकांक विश्वासांत घेनासतना कसलीय परमिशनां दितात आनी ताका लागून गांवची वाट लागता गांवाचेर केदो प्रेशर येता कोणाक कल्पना येवची ना तुमकां सांगल्यार अजाप दिसतलें माशेलांत खांडोळे नांवाचो एक वाडो आसा माशेल म्हणटकीच इवन पंचायत न्हय पंचायतीचो एक ल्हानसो वांटो वरगांव पंचायती त्या माशेलाचो एक ल्हानसो वाडो खांडोळे थंय 200 फ्लॅट 45 विलास आनी त्या भायर ऑफिस स्पेस हे जे मोठे बांदपाक परमिशन दिल्लें आसा आतां जें सरकार उदक पियोवपाचें 2 वा 3 वरांचीच गॅरंटी दिता आनी घडये एक दीस तें पसून उणें जायत वतलें ताणें असले प्रोजेक्ट पास करपाचे म्हणजे तुमी जें उदक आनी वीज गोंयकाराक आज मेळटा ती सारकी मेळना पावना ती आनी सरकार मानून घेता आपले कडेन तितलें उदक ना आनी वीजूय ना म्हणजे जर तुमचे कडेन आसा तांकां दिवपाक जाय तितलें ना जाल्यार तुमी येदी व्हडले प्रोजेक्ट पास करून गोंयची वाट कित्याक लायता हें मेगा आनी हब म्हणटा ती उतरां म्हजे नदरेन सरकारान आपले डिक्शनरींतल्यान काडून उडोवंक जाय गोंयाक ती परवडनात गोंय ल्हान गोंयाक स्मॉल इज ब्युटिफूल हें धोरण सरकाराचें आसूंक जाय आनी त्या खातीर म्युन्सिपाल्टी सारकेल्यान हांगा मडगांव म्युन्सिपाल्टी सारकेल्यान ह्या गार्डनांत बिल्डींग बांदून ताची वाट लावन उडोवप हें आमकां मडगांवकारांक खूब लजेचें जातलें कोणूय गोंया भायल्यान आयिल्लो मनीस वो फॉरेनांतल्यान आयिल्लो मनीस ती बिल्डींग दाखयत जाल्यार गार्डनांत ट्रू स्टोरी बांदल्या इतले शाणे काय म्हूण म्हणटलो तो आमकां हांसतलो म्हणटकच हांसतलो तो कोणाक हांसतलो लोकांक कित्याक म्युन्सिपाल्टी लोकांची सरकार लोकांचें पंचायत लोकांचें आनी लोक जर अशे वेळार ओगी रावले जाल्यार हें पसता हें जावन वता आनी जावन वतकच मागीर ताजे परिणाम भोगचे पडटा हे परिणाम आमकां भोगचे पडूंक जायना अशे वेळार जेन्ना हें अशें घडटा आतां विरोध जालो म्हणून हांगा रेस्टॉरंट जालें ना नाजाल्यार हांगा बार आनी रेस्टॉरंट जातलें आशिल्लें आनी मागीर थंयच्यान भायर सरिल्ले कितलेशे मनीस हांगा पडिल्ले आमकां मेळटले आशिल्ले तें जावंक पावलें ना कित्याक विरोध जालो लोक शाणो जालो लोक शिटूक रावलो आतां तेंच घडपाची गरज आसा कारण लोक शिटूक रावले बगर लोकांनी आवाज काडले बगर आनी लोकांनी विरोध केले बगर ह्यो गजाली बंद जावच्यो ना आनी चलता आमचें राज्य तें लोकां खातीर तें आमदारां खातीर वो मंत्र्यां खातीर वो नगरसेवकां खातीर चलना चलता लोकां खातीर
आनी देखून लोकांक जें जें कितें वायटाक पडटा तें जावंक जायना. आतां जावंक जायना हें जर हांव फकत बालकावाचेर बसून उलयलो जाल्यार ताजो कांय उपेग जायना. हें सारकें जायना, हें बरें जायना, हें थांबूंक जाय, हें आडावंक जाय, हें जर हांव फकत बलकांवार बसून उलयलो उपयोग ना. जागृताय करची पडटा, फुडें सरचें पडटा. तें आमच्या चिराग बाब नायकान केलां. ताका हांव परबीं दितां की फुडें सरून ताणें हो सत्याग्रहाचो मार्ग आपणायलो. जागृताय केली की हांगा एक कितें तरी मोठी चूक जावंक वता, ती चूक आडावपाची गरज आसा. आनी ही जागृताय जाल्ली आसा. ही जागृताय जाल्ली आसा आनी बरे तरेन शांतपणान जाल्ली आसा. आनी हो मार्ग म्हाका दिसता आमी आज गोंयकारांनी आपणावपाची गरज आसा. तो एकलो ना, पूण तो बसलो आनी आमी जर सगळे आमच्या घरांत बालकावार बसून रावले तरूय प्रश्न सुटचो ना. आमकां असो कोण जो फुडाकार घेता ताजे फाटल्यान रावचें पडटलें. त्या खातीर चिराग बाब नायकाक हांव आशिर्वाद दितां की ताणें एकदम बरें काम केलां. ह्या विशीं जागृताय करून, कित्याक म्हजे सारकेल्याक ना जाल्यार भितरल्यान कितें चलता तें कळचें नाशिल्लें. आनी घडये एक दीस अकस्मात 2 मजली बिल्डींग हांगा दिश्टी पडटली अशी. म्हणटकच ही जागृताय लोकां मदीं जावन लोकांनी फुडें सरले शिवाय ही कामां आडावची नात आनी तें जावपाची गरज आसा. ती सुरवात चिराग बाब नायकान केल्या. पूण म्हाका दिसता सद्याक ह्या जागृतायेचो परिणाम जातलो आनी तो जातकच ज्या हावेसान चिराग बाब नायकान हें पावल उखल्लां तो हावेस फळादीक जावपाक पावतलो. ते खातीर आमी जाणटे लोक जाणी बरें वायट गोंयचें जायतें पळयलां. ते चिराग बाब नायकाक आशिर्वाद दितात आनी ताका एक विनवणी करतात की ही जागृताय जाल्या, वाडोवया, दुसरोय मार्ग आसा. तेन्ना आतां ताणें हो उपास थांबोवचो आनी ह्या प्रकरणाचेर हो इश्यू जो आसा तो लोकां कडेन सोडचो. लोकांनी ते विशीं जागृताय करून फुडें सरचें. देव बरें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.